नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. देशाचे आदले प्रधानमंत्री आनी नामनेचे अर्थतज्ञ डॉक्टर मनमोहन सिंग हांकां काल राती नवी दिल्लींत मरण आयलें. तांची पिराय 92 वर्सांची आशिल्ली. डॉक्टर मनमोहन सिंग हांणी दिल्लींतल्या एम्स रुग्णालयांत निमणो श्वास घेतलो. नवी दिल्लींत तांच्या कुडीचेर सरकारी इतमामात निमणे संस्कार जातले. डॉक्टर सिंग हांची भलायकी फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन बरी नाशिल्ली. काल राती अचकीत अस्वस्थ दिशिल्ल्यान राती 8 वरांचेर तांकां गंभीर अवस्थेंत एम्स रुग्णालयांत दाखल केल्ले. राती 9 वरां जावन 51 मिनटांनी तांणी निमणो श्वास घेतलो. भारतीय उदारीकरणाचे जनक अशी वळख आशिल्ले अर्थतज्ञ डॉक्टर मनमोहन सिंग 2 फावटी देशाचे प्रधानमंत्री जाल्ले. केंद्रीय अर्थमंत्री आसतना तांणी भारताक आर्थीक सुदारणाची बुनयाद घातिल्ली. 2004 ते 2014 अशी 10 वर्सां पुरोगामी आघाडी सरकाराचे प्रधानमंत्री म्हूण तांणी देशाचें फुडारपण केल्लें. रोजगार हमी येवजण, आधार कार्ड, भारत अमेरिका अनुकरार, शिक्षणाचो अधिकार, अन्न सुरक्षा कायदो ह्या सारखे ऐतिहासीक निर्णय तांच्या काळांत घेतिल्ले. सेगीत 33 वर्सां ते संसदेचे वांगडी आशिल्ले. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आनी आशियाई विकास बँक ह्या सारक्या संस्थां मदीं लेगीत तांणी म्हत्वाचें योगदान दिल्लें. आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग हांच्या मरणाचेर देशभरांतल्यान दूख उक्तायतात. वेगवेगळ्या मानेस्तांनी तांकां आर्गां ओंपल्यांत. विद्वान आनी प्रशासन वयर जबर वचक आशिल्ले डॉक्टर मनमोहन सिंग एक दुर्मीळ राजकारणी आशिल्ले. भौशीक मळार तांणी वेगवेगळ्यो भुमिका बजावन भारतीय अर्थवेवस्थेक घटमूट करपा खातीर मोलादीक योगदान दिलां अशा उतरांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्यो शोक भावना उक्तायल्यात. देश सेवे खातीर शिक्षलंक राजकीय जीण आनी विनम्र स्वभावाचे म्हूण डॉक्टर मनमोहन सिंग सदांच यादीत उरतले. तांचें वचप देशा खातीर व्हड लुकसाणकारक आसा अशें राष्ट्रपतींनी म्हळां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी लेगीत डॉक्टर मनमोहन सिंग हांच्या मरणाचेर दूख उक्तायलां. नामनेचे अर्थतज्ञ आशिल्ले डॉक्टर सिंग हांणी देशाक आर्थीक संक्रमणांतल्यान धाडसाण भायर काडून उदरगत आनी समृद्धीचे नवे मार्ग दाखयल्यात अशें उपराष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी डॉक्टर मनमोहन सिंग हांच्या मरणाचेर दूख उक्तायलां. डॉक्टर सिंग हांणी वेगवेगळ्या सरकारी पदांचेर जबाबदारी सांबाळत आसतनाच देशाचे अर्थमंत्री म्हूण मोलादीक काम केलां. भारताच्या आर्थीक धोरणाचेर तांणी खंबीर ठोसो उमटायला अशें तांणी म्हळां. एक व्हिडिओ संदेशाच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी डॉक्टर मनमोहन सिंग हांच्या यादीचेर उजवाड मारला. उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है. विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है. अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा. एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी. एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई. पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया. प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को
हमेशा याद किया जाएगा। आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग हांची कूड तांच्या नवी दिल्लीतल्या राबित्या घरांत निमण्या दर्शना खातीर दवरल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सर्गेस्त मनमोहन सिंग हांच्या कुडीचे निमणे दर्शन घेवन तांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन केलें। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांचे सयत राष्ट्रीय पावण्यावेल्या वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांनी डॉक्टर मनमोहन सिंग हांच्या कुडीचे दर्शन घेवन तांकां आर्गां ओंपलीं। आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग हांच्या मरणाक लागून देशांत 7 दिसांचो सरकारी दुखवटो जारी केला। केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बसका आज जातली, तातूंत डॉक्टर मनमोहन सिंग हांकां आर्गां ओंपतले। देशभरांत आयच्यान फुडले 7 दीस कसलेच मनरिजवणेच्यो कार्यावळी जावच्यो नात। राष्ट्रध्वज अर्ध्याचेर उबारतले। सगळ्या राज्य सरकारांक केंद्र सरकारान फुडले 7 दीस राष्ट्रीय दुखवटो पाळपाचे निर्देश दिल्यात। केंद्रान आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांच्या मरणाचेर जाहीर केल्ल्या 7 दिसांचो दुखवटो राज्य सरकारान आपणायिल्ल्याची घोशणा गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्या। समाज माध्यमाचेर सर्गेस्त मनमोहन सिंग हांकां आर्गां ओंपतना घाल्ल्या संदेशांत मुखेलमंत्र्यांनी देशाच्या उदरगतीक एक म्हत्वाचें वळण दिवपी फुडारी म्हूण तांकां याद करतना तांच्या घरच्यांक सद्भावना भेटयल्यात। राज्यांत 26 डिसेंबर ते 1 जानेवारी मेरेन ह्या दुखवट्याक लागून कसल्योच सरकारी कार्यावळी आयोजीत जावच्यो नात। मजगतीं गोंयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी लेगीत सर्गेस्त मनमोहन सिंग हांकां तांच्या दूरदृश्टी खातीर याद करतना देशाच्या उदरगतींत तांणी केल्लें योगदान अजरामर उरतलें असो संदेश समाज माध्यमाचेर घाला। कळंगूट दर्यान बुधवारा जाल्ल्या बोटीच्या अपघात प्रकरणांत बोटीचो धणी मीना कुतिनो हिचे सयत धारेप्पा जिराली आनी इब्राहिम शरीफ ह्या 2 जाणांच्या आड कळंगूट पुलिसांनी गुन्यांव दाखल केला। बोटीचे तांकीपरस चड प्रवाशी घेतिल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तावन ही कारवाय केल्या। मजगतीं कॅप्टन ऑफ पोर्ट प्रशासनान बोटीच्या मालकाचो परवानो निलंबीत केला। कळंगुट्टे जाल्ल्या ह्या अपघातांत सूर्यकांत पोकळकर हो रत्नागिरी जिल्ल्यांतल्या खेडचो रहिवाशी आशिल्लो। तो आपल्या कुटुंबिया सयत गोंयच्या पर्यटनाक आयिल्लो आसतना कळंगुट्टे बोटीचो तो अपघात जाल्लो। ताच्या वांगडी आशिल्ल्या 5 जाणांचेर गोंय वैजकी महाविद्यालय इस्पितळांत उपचार सुरू आसात आनी अदीक तपास पुलीस करतात। कळंगूट बोट दुर्घटना जाले उपरांत कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी काल सांजे घडणूक थळाचेर भेट दिवन संबंदीत अधिकाऱ्यांकडल्यान म्हायती जाणून घेतली। पर्यटना खातीर संवसारभरांत फामाद आशिल्ल्या गोंयांत अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय हे खातीर खर नेम करूंक जाय आनी नेमाक पाळो दिवप गरजेचें आसा अशी प्रतिक्रिया आमदार मायकल लोबो हांणी उक्तायली। तितून आमी बेश्टे उलोवन कोणाचे वायट तेंचे इन्वेस्टिगेशनान आमी पडप ना, पूण असो फुडें आनीक इन्सिडंट जावचो न्हू अशें आख्खे संवसाराक वॉटर स्पोर्ट्स चालू आहा, बरो वॉटर स्पोर्ट्स चालू आहा। सो थिंगा सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन मारलेले आहा बोर्डाचेर, ते हिंगासर जावचे आमच्या गोंयान म्हणून आमी आयज येयल्या। ट्युरिजम डिपार्टमेंटाकूय सांगता हांव, कॅप्टन ऑफ पोर्टाकूय सांगता हांव, यू ऑल शूड सी दॅट बिफोर दे स्टार्ट सीजन स्टार्ट तुम्ही येवन चॅक करूंक जाय तेंचो काउंटर आनी ते बोर्ड आहा वो ना ते रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट। सो ट्युरिस्ट ऑल्सो नोज एंड एवरीबडी नोज वॉट हू कॅन गो इन टू द हाऊ मेनी कितली कॅपॅसिटीची बोट आहा पळय ती 12 पॅसेंजर्स ओन्ली, नो ओवरलोडिंग, हे सगळे तुम्ही बरोवन घेया तेंचे कडसून। तुम्ही एक बरें फॉर्मेट करा, तेंकां करून तेच करतले, दे वील मेक द बोर्ड। राज्याचे पुरातत्व आणि पुराभिलेख मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे कडेन राज्य वारसा धोरण समितीन काल वारसा धोरण 2025चो मसुदो सादर केलो।
मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय हांणी मंत्र्यांकडेन हे धोरण हस्तांतरीत केलें। ह्या वेळार समितीचे हेर वांगडी डॉक्टर नंदकुमार कामत, प्राध्यापक राजेंद्र केरकार, प्रसाद लोलयेकार, संचालक निलेश फळदेसाय, बालाजी शेणवी हाजीर आशिल्ले। अशा प्रकारचे धोरण थारावपी देशातले गोंय हे पहिलेंच राज्य जावन आसा। 172 पानांच्या ह्या वारसा धोरण मसुद्यांत 14 मुखेल वाठारांचेर लक्ष केंद्रीत केलां। 200 परस चड ऐतिहासीक दायज, 100 परस चड खाजगी आनी सरकारी इमारती, 46 लोककला प्रकार, 61 पारंपारीक व्यवसाय हांचे जतन आनी संवर्धन करपा खातीर ह्या मसुद्यांत समितीन शिफारसी केल्यात। मेलबर्नात सुरू आशिल्ल्या भारत ऑस्ट्रेलिया पंगडांतल्या 4थ्या क्रिकेट कसोटी सामन्यांत आज दीस अखेरे भारताचे 5 गडे वगडावन 164 धांवड्यो जाल्यात। भारत अजून 310 धांवड्यांनी फाटीं आसा। यशस्वी जयस्वाल हांणी 82 जाल्यार विराट कोहलीचे 36 धांवड्यो सोडल्यार हेर फलंदाजांनी निराशा केली। कर्णधार रोहित शर्मा फक्त 3 धांवड्यो करून बाद जालो जाल्यार KL राहुल 24 धांवड्यो करून तंबूत परतलो। मजगती ऑस्ट्रेलियेन पहिल्या धावांत सगळे बाद 474 धांवड्यो केल्यात। देशाचे आदले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग हांकां आर्गां म्हूण भारतीय पंगड आज हातार काळी फीत लावन खेळपाक मैदानार देविल्लो। बायलां क्रिकेटीच्या 3 दिसांच्या सामन्यांतल्या माळेंतलो तिसरो सामनो बडोदा हांगा सुरू आसा। ह्या सामन्यांत वेस्ट इंडीज पंगडान भारता मुखार 163 धांवड्यांची मोख दवरल्या। कुरुबावलो जिखून वेस्ट इंडीज पंगडान पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। मात भारतीय गोलंदाजीच्या माऱ्या मुखार वेस्ट इंडीजाचो सलामीचो फलंदाज एकूय धांवड्यो न करता तंबूत गेलो। भारताच्या दीप्ती शर्मान सगळ्यांत चड म्हळ्यार 6 जाल्यार रेणुका सिंगान 3 गडे बाद केले। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।